प्रितीच्या भावन भयणो, आतांच आमी आयकलां धाकांच्या मोळ्यांत धाडलेल्या वावराड्याची ही वापर जेजू शिसांक सांगून तो दाखोवंक सोदता की देवाचें देवाच्या राज्यांत देवाच्या राज्याच्या मोळ्यांत सगळ्यांक आमंत्रण आसा, सगळ्यांनी वावर करूंक आमकां आमंत्रण दिल्लें आसा. आनी हेच परीन देवाचें उदारपण आनी मजुरी आमकां देव दिता, उदारपणान आपली मजुरी दिता म्हूण आयज जेजू आमकां सांगता. आमी आयच्या वाचपांतल्यान 3 शिकवण आमी आमच्या जिवितांत लावया. पयलें म्हणल्यार म्हज्या भाव भयणो, जेजू ही वपार सांगता कित्याक सोडवणेची बरी खबर पयली जुदेवांक पावली आनी तांचे मतींत तांचे समजणे अशें आसलें की ही सोडवण आमकांच म्हणून. आनी आयज जेजू ही वपार सांगून तांकां सांगूंक सोदता की सोडवण सगळ्या मनशांक, फकत जुदेवांकूच न्हय पूण सगळ्या मनशांक आपय म्हूण दाखोवंक सोदता. हें जावन आसा पयली शिकवण. जेजूची सोडवण आमकांच न्हू पूण जेजूची सोडवण सगळ्यांक, आनी आमी ती आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक ते जेजू लागीं हाडूंक प्रयत्न करूंक गरजेचें. दुसरे वाटेन म्हणल्यार जुदेवां भायर दुसरेंय आमा मनशांक आपल्या मोळ्यांक वावर करूंक देव आपयता जाल्यार ही कोरणी देवाची कितें दाखयता? ही कोरून दाखयता की ताचें उदार काकृतीन भरलेलें काळीज आमकां दाखोड करता. आनी आमकांय हेंच करूंक आपयलें. उदार काळजाची मनशां जावन आमी आमच्या भावांक भयणांक आदाराची मनशां जावंक आमकां आपयल्लीं आसात. आनी तिसरें म्हणल्यार आमकां फावो न्हय आसतनाय बी एकसारकी तो वागयता. म्हणजे कितें? तो समेस्तांचो एक सारको मोग करता आनी आमकांय कसलोच भेदभाव करिनासतना आमच्या भावा भयणीचेर आमी आड वचनासतना आमकां एक बरी मनशां जावंक तो आपयल्लीं आसात. प्रितीच्या भावान भयणो, आमकां सगल्यांक जेजूच्या मोळ्यांत, जेजूच्या सर्गीच्या राज्याच्या मोळ्यांत आमकां वावर करूंक आमंत्रण आसा. आनी दर एक जाणां आमकां क्रिस्तांवांक एक तरेचें भाशेन काम आसा आनी आमी तें पाळूंक जाय. आयज जेजू तेंच आमकां सांगता. कितें जावन दी, म्हजें काम वो तुजें काम, आमी सगळींच एकूच शेवटाक आमी वावुरतात. तें म्हणल्यार आमी देवाच्या मोळ्यांत सगल्यांक हाडूंक. आनी कितें कसलें काम जावन दितें, पाद्रीचें वो माद्रीचें वो म्हत्वाशाचें, सगळें आमी एकचारान आमी काम करूंक, देवाच्या मोळ्यांत काम करूंक आमकां आपयल्लीं आसात. आमी क्रिस्ती भाव भयणी, आमी हें जेजूचें सोडवणीचें काम फकत पाद्रीचेर वो माद्रीचेर न्हय पूण आमकां सगल्यांक दिल्लें आसा. दर एक जाणाक आमकां एक आपोवणें आसा ह्या सोडवणेच्या कामांत भाग घेवंक. कसलेंय म्हजें आपोवणें तें जायत, म्हाका देवाचें एक तें देणें आनी देवाच्या कृपेचेर आनी पदवेचेर आमी हें आपोवणें जिवंक आमकां आपयल्लीं आसात आनी आमी तें जिवुया. जाता ते भाशेन आमच्या कोन्यांनी, आमच्या उतरांनी आमी एकामेकाक उदारपणाची, घालतेकायेची मनशां जावंक आमी देवा लागीं मागुया आनी देवाचें हें काम, हें कार्य दिल्लें आसा तें आमी मुखार व्हरुया.